सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को सिल्वा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बेर्नादेत डिसोजा ताच्या 7व्या दिसाचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी करीत भाशेन देवा मुखार दवरुया. मणिपूरच्या लोकां पासत मागुया, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या पासत आनी शांती पासत मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. जेजूच्या नांवान देंवचार काडूंक जेजू शिसांक पाठयता आनी खिरीत भाशेन आपलो हो बरो वावर करूंक तो शिसांक पाठयतना शीस आपल्या बाबार्थाचेर अदीक विस्वास दवरचे बदलेक ते ओन बाबार्थ्या परी बाबा भयणो मुखार सरतात आनी तांचे लागीं ही गोडणी घडटा जंयसर ते देंवचार काडूंक तांचे लागीं जायना. बाबार्थान आनी उदीक बोरवोशान त्याच सोम्याचेर विस्वास दवरूंक आज जेजू आमकां उलो मारता. जायते फावटी आमच्या कोश्टा दोगदांनी आमच्या निराशी वेळार तो आमच्या सांगाता आसा म्हणून आश्वासन दिता. हेंच मतीन दवरून आमकां सगळ्यांक ह्या मिसाची भेटेन खोतखोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आमी जेन्ना निराशी जाता संकुश्टांक पडटा आमी जेन्ना अडचण्यांक सांपडटा सोमी आमच्या सांगाता आसा. द लॉर्ड अकंपनीज अस इन ऑल आवर ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन्स. हीच भावना मनात धरून ह्या मिसाची भेटेंत आमकां खोतखोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. दुसरे सुमोटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सोर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सोर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोलान सोर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायतां तीं उतरां तुज्या काळजान कोचोवन दवर. घरांत विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी ताची खबर
भोवून भोवून करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कोपलाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांच्या कवड्यांचेर आनी दारवंट्यांचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासायल्लें त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मोले आनी फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावून तुमी दादोशी जातलेत. तेन्ना चोत्राय दोरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलापणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भेंत दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सुपूत घेतल्यात. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, म्हजो किट, म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. तूं म्हजें कोडप, हांव तुका शेरोनायतां. तूं म्हजो दाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका फावो मान. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जाबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप, ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पोर म्हजो सोडवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें वेंचून काडलोले राजाक आपलो मोग दाखयला. जाबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मोरनाचो बोस केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पोरजोलायलें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. कोण एकलो दादलो जेजू सोशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपोटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मुर्लूक जाल्या आनी तो चड कोश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत
आनी भोवून भोवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सोशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेसून परती पाडून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी सोंसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेसून ताका बोबाट करतूच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेंतान बरो जालो. मागीर जेजू सोशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेसून तांकां सांगलें, तुमचो बाबार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोणे येदो तुमकां बाबार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच, आनी तो वेतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका हो क्रिस्त. मुखार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां सेटबॅक्स येतात. आमच्या जिवितांत आमी करता ते वस्तूचे जायते फावटी आमकांच निराशीपण येता. वी फील डिस्गस्टेड, वी फील समटायम्स let down by our own. Sometimes we feel demoralized. आनी अशें आमच्या जिवितांत जाता आसतना देवाचेर आमी जायते फावटी शिंटाव, देवाक कोसताव, वी ब्लेम गॉड. आनी अशें करता आसतना जायते फावटी आमी विसरताव की देवान म्हाका सत्य दिल्या, देवान म्हाका पवित्र केला. बावतिस्मा उद्देशी God has sent the Holy Spirit on me at the time of baptism, has consecrated me. बरी भाशेन म्हाका ह्या संवसारान म्हजो वावर करूंक देवान म्हाका पाठयला. तर हांवें देवाचेर कित्याक शिणूंक गरज? कित्याक गरज हांवें देवाक म्हणूंक, सायबा तूं म्हाका पावोनाय? कित्याक सगलो ह्या सृश्टीन आसलेलो, संवसारान आसलेलो अधिकार देवान म्हाका दिला. आनी बरे तरेन जबाबदारीन चलूंक देव म्हाका म्हज्या जिवितांत सगल्यो सवलती दिता. He gives me everything that is around me in order that I may be able to lead my life and lead it to the fullest. भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसाक मोर मार एपिलेप्सी जाल्लो एक भुरगो शिसां मुखार येता आनी तो आपल्याक ताचो पाय बापूय म्हणटा, म्हज्या भुरग्याक बरो कर. आनी शीस बाबा भयणीनो त्या भुरग्याक बरें करूंक शकनात. तेन्ना तो जेजूशी येता आनी म्हणटा, हांवें म्हज्या भुरग्याक तुज्या शिसांशी व्हेल्लें, तांच्यान करूंक जावंक ना. आनी जेजू हे वेळार आपलेच भितर म्हणटा, ओ विस्वाशी आनी खोटी सोंसोती. पीपल हू आर डावटींग, people who do not believe in themselves. जायते फावटी आमचे जिवितांत तशें जाता. आमी आमचेरूच स्वत मानिना, आमी अनबावार्थी जाता. जेजू आज आमचो बाबार्थ दर दिसाक तपासता. मे बी देर इज अ नीड, आमच्या जिवितांत गरज आसा आमी आमचें अंतस्करण चवकशी करूंक. गरज आसा वेर वी प्रोसीड, आमी हूंय वेता तें. गरज आसा आमी कशे तरेन आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन मांडून हाडटा, वो आमचेरूच पातयेवन आमी जियेता जाल्यार. आनी जेजू म्हणटा, ओ विस्वाशी आनी खोटी सोंसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसची? हाव लॉंग शूड आय बेर यू? खरोच बाबा भयणीनो की आमचो बाबार्थ एका सांसवा सारको. कित्याक जेन्ना आमी ह्या सांसवा भाशेन ल्हान तें पूण जमनीर पडल्या उपरांत एक झाड जाता ते भाशेन आमचो बाबार्थ वाडूंक गरज. म्हणटकूच जायते फावटी घडीक आमी ह्या संवसारांत जियेतना बरे तरेन देव आमकां सगल्यो सवलती दिता आसतना आमच्या जिवितांत
हो बावाट उदीक खोलावंक उदीक खोचोवंक उदीक आमच्या जिवितान आमी बरवशान जिवंक देव आमकां ह्यो जायत्यो घडण्यो दिता आनी एज स्मॉल एज अ मास्टर्ड सीड सांसवाच्या बिया भाशेन तर आमकां इल्लोसो तरी बावार्थ आसत आमच्यान दोंगरा म्हणूंक जाता हांगातान तुय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. Let us then evaluate ourselves and go deeper into our own conscience. आमच्या भितर आमी नियाळ करून पळोवया खरेंच आमी उदीक भावार्थी खरेंच आमी उदीक भावार्थान जियेतलीं मनशां खरेंच आमकां सोम्याचेर आमचो घोट भावार्थ आसा वो बरवंशाची मनशां काय आमी नाजाल्यार उदीक आमी आमचो भावार्थ उणो जालो जाल्यार आमी तो घोट करूंक वावरया. Let us evaluate ourselves, let us deepen our faith and ask for the grace of God. देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C41 पेज नंबर 45 C41. मोशा भाव भयणींनो मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोफियासू आमची कारजा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काडयेन सुताय आमीच तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचोकी तुका सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचोकी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडी. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यान सासणी कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसोले मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेने हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन कोणा मोरवी, तुवे आमकां सोयरी सोम्या. संसाराच्या सोडोंडाराक आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सरभुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पागेन बापा, फिलीप नेरे आमची गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत पाडूय. सर्वेस्परा तुजे चाकुनीची बेर्नादेताची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 7 दीस फाटीं तुवें आपोवन वेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां जिश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगतीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. उदीक आमचो बावाट देवाचेर पातयेतलो आमी दवरूंक आनी बरवशान जिवंक जेसून आमकां प्रार्थना शिकयला. जेसून शिकयलेलें प्रार्थना सगलीं हात जोडून बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तरणे पडूं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उतार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शरीर संस्कारांचे पाप काढणे आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संस्कारांचे पाप काढणे आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संस्कारांचे पाप काढणे आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी वस्तो जेसू सांसवाच्या बिया सारको अखंड बाबाडतामी आसचो म्हूण आमकां तो भासायता आनी आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. Jesu moja firmor mosot mo munchak sana tachili tuzeni tori tuje karismo vatole makadosa surun musuraka tori tuje karismo vatole makadosa surun musuraka Daluglatnia moja wopnia Jesu moje kantot sokovelia moja je Jesu je tuka ashiobrata tuže živa Gospod smakačil nam je Jesu je tuka ashiobrata tuže živa Gospod smakačil nam. सोमी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच ताण लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. Kushan
आमचे